पहिली गोष्ट म्हणजे आमकां जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅजेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तांणी 4 शब्द वापरल्या. एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅरन. अशी जमीन 14 लाख नाच थंय. थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर. म्हणजे थंय IIT येवपाक शकना. जर येयलीच समजा वर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेयत रावतले. कारण IITक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम. तेच्या वयर मागीर ते जाय तितले घेवं शकता. आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की IIT खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा. म्हणजे तांकां एकदां घुसपाक जर दिलें हळू ते सगळे वाडीत रावतले, ते घेयत रावतले. दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा. आमचे बरेचशे सादारण एक 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिल्ली मामलेदारान ते टॅनंट आसा म्हणून. मागीर ते ऑफकोर्स फुडें कोर्ट गेले ते अप्पर कोर्ट मागीर ते सोडून दिली. पूण थंय अजुनूय कल्टिवेशन चालू आसा. आनी त्या शिवाय 38 लोक आसा जे आसा ते ऑलरेडी टॅनंट म्हणून डिक्लेअर जाले. म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे IIT जर हांगा एक ल्हानशा गांवांत जाल्यार हो गांव उद्ध्वस्त जातलो. आनी ते हे जर वाचोवपाचें आसत जाल्यार सगळ्यांनी ताका हातभार लावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या खातीर आमी आज फुडें सरल्या आनी आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. 1-2 फॅमिली सोडल्यार बाकी सगळे लोक आज हांगासर आमच्या हेका येयले, सपोर्टाक येयले. हो प्रपोजल आसा ती कोमुद्दां ते आमकां दिसला की तेणी निवडला की इतली जमीन अवेलेबल आसा म्हणून सांगल्या. कोणाचें ऑब्जेक्शन जर नासत जाल्यार कोणी दिला प्रपोजल दिला. म्हणजे आतां आमकां म्हायती प्रमाण तेणी दिला की इतली जमीन आमकां अवेलेबल आसा म्हणून. ह्या गजाली तुमी प्रपोजल येयला सुद्दां जाल्यार तो कोमुद्दादी कडेन आसतलो न्ही. इट इज गिवन बाय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन टू कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ कोमुद्दाद. शेअर होल्डरांक आतां तेंच्यांनी फुडें आतां सरता आमी. जेन्ना अवेरनेस येयलें, जेन्ना न्यूज जावपाक लागले तेन्ना आतां लोकांक जी जागृताय येयल्या.